Isaiah chapter 54 verse 17. तुझे विरोध वापरून केल्ले खंयचेच हातेर सफळ जावचे ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हरी एक जीब फुडकिरी म्हणून तूं रुजू करतली. हे सरेस्पराच्या सेवकाचे सुभाग, म्हजे वरवीं तांकां सोडवण मेळटली म्हणटा सर्वेस्पर. Psalm chapter 121 verse 2. सरेस्परातावन येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. Romans chapter 8 verse 31. इतले सकट आमच्या दोळ्या उजीर आसतना आनीक आमी कितें म्हणये? जर देव आमच्या पक्षीन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? Romans chapter 8 verse 35. अशें आसा कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळे करतलो. कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, खाणा जेवणाचो वा नेसनाचो तांतवार, आपाय वा तलवार. Zachariah chapter 2 verse 9. हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर, उलयता तो सरेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा. Matthew chapter 16 verse 18. हांव तुमकां सांगता तूं पेद्रू म्हणजे कडाप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवटे तिजेर जैत व्हरूंक शकचे ना. Jeremiah chapter 1 verse 19. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली पूण केदीच तुजेर जैत व्हरची ना, कित्याक तुका निवारूंक हांवें तुजे सेव्यां आसा, उलयता तो सरेस्पर. दुआ प्रमाणे शुभवार्ता chapter 1 1 to 5. वेळा काळा परबे सोबदो आसलो, सोबदू देवा सवें आसलो, सोबदू देव जावन आसलो. वेळा काळा पुर्वीस तो देवा सवें आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचून चल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. रचलेले हर एक वस्तून ताचे ताव जीव चडलो आनी तो जिवीस मनशा कळाचो उसवाड जावंक पावलो. तो उसवाड काळोखांत प्रकाशता, ताका आटापोवंक काळोखान इम्ती जाले ना. आनी सबदू मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली.